सर्वेश्वराच्या माना नवे गीत रोजून गाया आमची गादी रोजोर्या पहाडे करून दाखवल्या सर्वेश्वराच्या सदसाने गीत गायला सर्वेश्वराच्या सदसाने गीत गायला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आंबेटेदाव सोपून गेल्या फादर कोसेसाव डी सिल्वा देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरुमता एलिटन जॉर्ज फेर्नांडीस देवान ताचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून ताका आपल्या देण्यांनी बेसांवांनी बरों म्हूण आमी मागुया. आयचो नवो दीस देवान आमकां फावो केला. कितें तरी आयच्या दिसाक आमचे कडेन घडटा ते भाशेन बरेपण आमी शिपडाव आनी हेच जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सांगतलो. आडकोळी वेळा लेगून जायते बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी करूंक जाता. तर हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सोण एकल्याक मागून घेवया. आनी ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे आमी मागुया. सगळी बरोबर उच्चारुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवा तुमकां बावडारो मोसगून विचारून सांगता मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत बाकी रात सांकवार मरी सगल्या देवदूताक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा पळयतो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूफो सोम्या सोम्या काकूफो क्रिसा क्रिसा काकूफो क्रिसा क्रिसा काकूफो सोम्या सोम्या काकूफो सोम्या सोम्या काकूफो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सास्ताच्या देवा सगळ्यो आमच्यो कोडण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोडण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रास ओर चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आदल्या कोराराच्या काळार केल्ल्या उपरांतांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कोराराचो मोदेस्त जावन आयलो. मनशांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. असलें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र.
तो खरें म्हणल्यार सर्गींच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. जशें महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें नोयतें रगत घेवन पवित्र स्नानान भितर सरता, तशें क्रिस्ताक आपली भेटोवणी बोगोर बोगोर करची गरज पडली ना. अशें जाल्लें जाल्यार संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो योद्न करूंक पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक फावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशें सोमेस्तांचीं पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकूच फावट आपणाचो योद्न केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तो रचोरियां करून दाखयलीं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तो रचोरियां करून दाखयलीं. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचोरियां करून दाखयलीं. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचोरियां करून दाखयलीं. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीक गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचोरियां करून दाखयलीं. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गीत गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. ताणें तर ओचोरियां करून दाखयलीं. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्पराक. Zoi, 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 सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. आमच्या स्वाम जेजून क्रिस्तान मरणाचो बोसम केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजळ आयलें. Zoi, 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 सर्वेस्पराक. Zoi, 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 सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. Zoi, सर्वेस्पराक. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेरुसलेमाक थावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले. ताचेर बेल्जेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उद्देशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सोरशीं आपूण जेजू वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो. सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फाटोन आपणाचेरूच आड गेले जाल्यार तें राज उबें उरून वचो. आनी एक गोर फाटोन आपणाचेरूच आड गेले जाल्यार तें गोर उबें उरून वचो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावन वचो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बोलिश्टाक आदी
पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें गोर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुतादुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत त्योय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासनाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आगामी तुका क्रिस्ता. मुगाच्या भयणी भावांनो, अमेरिका काय म्हणटा द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ह्यो सुमार 50 स्टेट्स राज्य एक राष्ट्र कशें ती कडेक जेवंक प्रयत्न करतात. पूण जायते काळ आदी अशें भाव भयणो नासले. दे वर इनटू सिवील वॉर्स, म्हळ्यार जायती उत्साहबळाय, जायती दुस्मानकाय, जायती झगडी ह्या येद्या व्हडल्या राष्ट्रांत घडटाली. आनी तांचो फामाद प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन एका दिसाक हाचे विशीं उलोवन आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां ताणें आपली केली. आनी लोकांक एकवटावंक ताणें हीच आयच्या शुभ वर्तमानांतली उतरां म्हणली. जरी तर एक राज फाटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज आनीक उबें उरूं नजो. आनीक एक प्रेसिडेंट कसो, राष्ट्रपती कसो जायते ताणें केलें ह्या लोकांक एकठांव. आज बाबूनो शुभ वर्तमानांत आमकां ह्या धर्मशास्त्राची खबर मेळटा. आयच्या ह्या देवाच्या उतरांत तांच्यो 2 वस्तू आमी पळोवंक जाता. पयलें म्हणल्यार तांचें खोटेपण आनी दुसरें म्हणल्यार तांचें पिशेपण. द्या विकडनस एंड द्या फुलिशनस. शुभ वर्तमानांत पयली चोड आमकां सांगता, जेरुसल्याक थावन देंवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजूक विचार करतात. तांचें खोटेपण इतलें म्हणल्यार जेरुसल्याक थावन ते खापेर नांव आयिल्लें, सुमार 100 किलोमिटराची ती वाट. फकत जेजूक फासाक घालूंक, जेजूचेर आड उलोवंक, जेजू बरें करता तें थांबोवंक. इतले पयस ते आयलोले बरेपण शिपडावंक न्हय, जेजूक आदार दिवंक न्हय, जेजूक वाखाणूंक न्हय, कोण कितें बरें करता तातूंत आपूण मिसळ जावंक न्हय, पूण ताचो वावर फिसकोटावंक. आनी हें जावन आसा बाबडो तांचें खोटेपण. दे वूड गो टू एनी एक्सटेंड टू डिस्ट्रॉय जीजस, डिस्क्रेडीट हीज वर्क्स. कितेंय करूंक ते तयार आसले ताका खाला काडूंक, ताचेर आड उलोवंक, ताका ताचें बरेपण आसा तें नपयत करूंक. दुसरे सुवातेर बाबून आमी पळयता तांचें पिशेपण. तांचे आर्ग्युमेंट्स कितें ते आमकां दिसून येता. ते म्हणटात बेल्जेबूल ताचेर बसला आनी देंवचाराच्या परदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. आनी जेजू तांकां काय बरे भाशेन सांगता, जरी तर सैतान आपणाचेरूच आड झुजूंक लागलो जाल्यार तो आनीक फुडें कसो पावतलो. तर सैतानाच्यान आपणाचेरूच आड चलोवंक जायना. आनीक बाबूनो जेन्ना तो ही उतरां म्हणटा, एके भाशेन तांकां कडेक लॉजीक ते सांपडटात, कित्याक दे कूड नॉट मेंटेन द्या आर्ग्युमेंट्स. तर बाबून आयच्या दिसाक हें देवाचें उतर आमकां एक सिद्ध करता, तें म्हणल्यार आमी बरेपण फाकारूंक गरज. जायते फावटी वी स्पेंड आवर टायम एंड एनर्जी टू सो विकडनस, म्हणल्यार खोटेपण घडयेक फाकारूंक, पोसरावंक घडयेक जायतो आमी प्रयत्न करता. तो वेळ आमी कितलें बरें करूंक सारूंक जातालो. पूण ह्या धर्मशास्त्रा भाशेन जायते फावटी दुसरी जेन्ना बरें करतात तेन्ना घडयेक आमकां ते घडयेक आवडना. आनी तांचो वावर निर्फळ करूंक, तांचे प्रयत्न निर्फळ करूंक जाय तो वावर आमी घडयेक करता. आज बाबूनो हें देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता. म्हणल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी बरेपण करूंक, आनी जितलें बरेपण दुसरे करूंक प्रयत्न करतात तांकां आमचो सांगात, आमचो पाठिंबो आमी दिवंक.
तर हीच कृपा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान ह्या आल्तारार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां सोण एकल्याक आमी मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. सी 21 कितें घालताय त्या उंड्यान पान 30 आनी 7. सी 21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते कासी यादीक बाबाच्या हातान म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पाव. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परकडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco sovis mortu, sorganizosa, oleatucia voi baba, usolgi tu casoi soi, 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 soi. Smoraci navi, etata pasoi soi, usolgi tu casoi soi, 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 soi. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्र पडाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराराचें रोगत.
पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मुनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bafartaco kut porkotuja. Gesù mero, Gesù জীবন সারা, Gesù রঙানে ধরো, Gesù mero, Gesù জীবন সারা, Gesù রঙানে ধরো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात सोड आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आवकार मरे देवाची माई सांगाती, भाग्यवन सुसे तिचो पुती, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटती. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगतान धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसार. आमचो दिसपटो गिरास आयज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दीस टिकात. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी आतां रास ओड चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी.
कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावुया म्हज्या जेवणाक येयात D28 पान 62 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बांबण खोशी वसात म्हज्या कुडी रोकान कुशीदाद सायात म्हज्या जेवणाक येयात बांबण खोशी वसात म्हज्या कुडी रोकान कुशीदाद सायात जेजू जिवीत तुजे सावधी जिवीत आमचे 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 मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात तुमी सोडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात तुमी सोडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात जेजू जिवीत तुजे सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे सावधी जिवीत आमचे. सगळी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोव व्हडल्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगू हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूकार शेवटाचे गायन गावुया E14 व्हडत्या देवाक पान 85 E14 पेज 85. जिव्या देवाक वाकणटा सगळ्या काळजाक आसा जिव्या देवाक वाकणटा सगळ्या काळजाक आसा व्हडल्या देवाक वाकण